आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोजा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोजा बापा, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना. आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना. Alleluia, 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 Alleluia. सकळम चाथोबाद Alleluia, Alleluia, Alleluia. परत Alleluia. सकळम सांगता Alleluia, 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 Alleluia. एक घडीभर आमी सक्रमेंतांतल्या जेजूक पळयत रावया. तुजो आनी म्हजो इश्ट जेजू ख्रिस्त ह्या पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसा. आयच्या दिसा ताका सोदून आमी हांगासर आयल्या, ताका भेटूंक आमी हांगासर आयल्या. आमची सर्व कामां देगेक दवरन सोम्याक आमी भेटोंक, सोम्यात हांव आमी बरेंपण जोडूंक, सोम्यात हांव आमी शांत समाधान जोडूंक, सोम्यात हांव आमी बरी भलायकी जोडूंक, सोम्यात हांव आमकां आमच्या जिविताक कितें जाय तें सकड आमी भोगूंक हांगासर ह्या पवित्र सक्रमेंता खाल आमी हजर आसा. एक घडीभर ह्या सक्रमेंतांतल्या जेजूचेर पळयत रावा. कितलो स्वादीक, कितलो बळो, कितलो कालतो, कितलो दयाळ, कितलो मोवाळ, कितलो माईपासी. आमचो मेस्तांक सदांच राखचो आमचो देव तो जावन आसा. आमच्या हरएकल्यांचे दुखां पुसूनचो देव तो जावन आसा. आमच्या एकसरपणांत, आमच्या बेजारपणांत, आमच्या निरासपणांत आमकां धैर्य दिवन आमकां पाठिंबो दिवचो देव तो जावन आसा. सगळोसो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना म्हणून धैर्याचें उतरां उलोवचो जेजू ह्या पवित्र सक्रमेंतांत आसा. परत ताचेर दिश्ट आमी लावया. कितलो स्वादीक, कितलो बळो, कितलो कालतो, कितलो दयाळ, कितलो माईपासी. तर आतां एक घडीभर आमचे आमी दोळे आमी धांपया.
चकड आमी आमचे दोळे आमी धांपया. सोम्याचें हसरपण हांगासर आमी बघया. जेजूस म्हणटा सुवांवचे 14 अध्याय 10 वळींत हांव आयलां जिवीत दिवच्या खातीर भरोवन वमतोंच्या मापान तें दिवच्या खातीर. सोर येता सोरूंक, सोर येता विबाडूंक, सोर येता जिवीशी मारूंक. तें जावन आसा सैतानाचें काम, सोरूंक, विबाडूंक आनी जिवीशी मारूंक. पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवच्या खातीर भरोवन वमतोंच्या मापान तें दिवच्या खातीर. आनी तसो सोमी जेजू क्रिस्त जिविता दातार हांगासर आसा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपून तसो मोग आमी नियाळ करया. सोम्या जेजू, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय म्हणून आमी तीरपात येता. जेजू, तूं हांगासर खरोच हजर आसाय. आमा सोमेस्तांक तूं आशिर्वादीत करताय म्हणून आमी खरेंच पात येता. जेजू, ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर आसता म्हज्या मोगाळ इश्टा जेजू क्रिस्ता. तुवें सांगलां जंय 2 वा 3 म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा. हांगासर म्हजी भाव भयणी सांगाता मेळटात, सांगाता मागतात. तुजें तावण बेसांव जोडच्या खातीर ती हांगासर आयल्यात. तर हांगासर तुजें हजरपण आमी बघून आसा. मोगाळा जेजू, तूं आमचे सवे ये जेजू, आमचे सवे राव जेजू. आमकां तूं धैर्य दी जेजू, आमकां तूं सखत दी जेजू, आमकां तूं बोळ दी जेजू, आमकां तुज्या ताब्यान घे जेजू. त्या दिसा एम्माउसाच्या वाटेर तूं त्या दोगां सिसांक तूं धैर्य दिवन पवित्र पुस्तकाची जणवाय तुवें तांकां दिली. त्याच बरी आज हांगासर आमा सोमेस्तांक तूं धैर्य दी जेजू. त्या दिसा ते दोगशीच म्हणा लागले, सोम्या आज आमचे सवे राव म्हणा लागले. आज आमी तुका आमचे लवे राव म्हणून आमी आपोवणें दिता जेजू. आमच्या काळजांत तूं राव जेजू, आमच्या जिवितांत तूं राव जेजू, आमच्या कुटुंबांत तूं राव जेजू. आमचे कश्ट दूख पिडा शिरा समस्ये हर एक तूं जाण आसाय जेजू. आमचे सवे राव जेजू. आमचे कुटुंब तूं बरें करून जाण आसाय जेजू. आमच्या कुटुंबांत तूं सदांच राव जेजू. आमच्या समाजांत तूं राव जेजू. आमकां तूं पळय जेजू. तर म्हज्या उपरांत म्हणा, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, समर्पण तुका सोम्या जेजू, आमचें समर्पण तुका, आमच्या कुटुंबाचें समर्पण तुका, आमच्या मागण्याचें समर्पण तुका, आमच्या पिढे शिडेचें समर्पण तुका, आमच्या कुटुंबादारांचें समर्पण तुका, आमच्या भुरग्या बाळांचें समर्पण तुका, आमच्या कश्टांचें समर्पण तुका, आमच्या समाजाचें समर्पण तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. सकळ आमी हात उबारया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सकड आमी दोळे धांपून हात उबान परत वडा तळ्यान. हालेलुया. सोम्या जेजू, दाविदाच्या पुता, आमचे तुजे बेरमोत भाव, तुजी ती अगणित गुण करचे सकत या आमच्या पिडेस्त कुडींत वळशी कर. तुज्या त्या दैवीक काकुळतीन आमकां कुडी रक्त आत्म्याची भलायकी दे. तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. सोम्या आमी तुजेर पात येता, आमी तुका उलो मारता. जेजू दाविदाच्या पुता, आमचेर बिरमोत भाव, जेजू आमचेर आयल्या. लुया. सोम्या जेजू, सकळ सोम्या जेजू, सोम्या जेजू आमच्या राया, आमच्या इश्टा. कुर्डांत तुवें दिश्ट दिले, तोंडांत तुवें सल्लायशें केलें, मनांत तुवें उलयशें केलें, केप्यान तुवें आयकशें केलें, मेल्ल्यान तुवें जिवंत केलें, आरी घरांत तुवें गुण केलें. त्याच बरी सोम्या जेजू हांगासर हजर आसलेल्या म्हज्या भाव भयणीक तूं पळय जेजू. सोम्या जेजू,
सौम्या जेसु 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 दयाकन आमी बसया सौम्यांक करोस हजर आसा वो थोडो वेळ म्हज्या पासत म्हज्या भुरग्यां बाळां पासत म्हज्या कुटुंबादारां पासत हांव मागोवंक हांगासर आयलां खंडीसण म्हज्या भावा म्हज्या भयणी पातयेन मागल्लें तें अरयेक जेजू आमकां खंडीस दिता खंडीस खंडीस दिता तुज्या जिवितांत तूं खंडीस तूं भोगतलय पातयेन आमी देवचे कडेन मागता आसतना केदींच जेजू म्हाका आनी तुका इन्कार करिना म्हाका आनी तुका तिरस्कार करिना तो म्हाका आनी तुका आपल्याच्याच गोपान घेता रोमाघरां बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 30 आनी 1 वळींत आमी वाचता जर सर्वेस्वर देव आमचे ताबेन आसा जाल्यार कोण आमचे विरोध कितेंच आमचे विरोध ना जर स्वामी आमचे ताबेन आसा जाल्यार जर देव आमचे पक्षाक जाल्यार आमचे विरोध कोणूच ना सैतानाचें बोळस तो मोडून घालता आमची पिडा शिडा आमकां दोसिना आमच्या निरासपण आमकां भोगना आमचे एकसुरपण आमकां भोगना जर स्वामी आमचे पक्षाक तर देव आमचे पक्षाक तर आमचे विरोध कोणूच ना तसोच मोग आमी नियाळ करया एक घडीभर बसल्या कडेच आमचे दोळे आमी धांपया चिंतूंक ना देखूंक ना देवाचो तो मोग देवानी ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे ताब्यान दिलो आमकां ताणें ओपसून दिलो त्याच देवाचो मोग आमी नियाळ करया आमी मोगाक आमी आशेता कुटुंबांत आमकां बेजारपण आसा जावंक पुरो हांव निराशपणांत हांव जियेता जावंक पुरो एकसुरपणांत हांव जियेता जावंक पुरो म्हाका म्हजेच म्हणले व्यक्ती कोणूच ना म्हणून हांव बेजाराय उलयता जावंक पुरो वय सोम्या सबार पोटी हांव एकसुरपणांत जियेता म्हाका म्हजें म्हणलें कोणूच नात त्या दिसा जुवांच्या शुभवार्त्यांत 5व्या अध्यायांत आमी वाचता बेसेदा तळ्या लागीं बसून आसलेलो तो थोटो मनीस जेजूक बोबाडी मार लागलो सोम्या म्हाका म्हजो म्हणलें कोणूच नात आज हांगासर आसलेली म्हजी सबार भाऊ भयणी आपल्या जिवितांत हेंच भोगून आसात सोम्या म्हजें म्हणलें कोणूच नात बेजारांत आसा जावंक पुरो एकसुरपणांत हांव जियेता जावंक पुरो म्हज्या जिविताक शांती समाधान जाय जेजू म्हज्या जिवितांत सुडका जाय जेजू म्हज्या जिवितांत सोडवण जाय जेजू तर ती सोडवण ती सुडका तूं एकलो मात्र दिवंक शकताय तर हें गीत आमी गायत आसतना चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळ हांवें भोगोंक ना सोम्याचो मोगूच आमी नियाळ करया सोम्याचो मोगूच आमी नियाळ करया कशें त्या दिसा तोच स्वामी जेजू क्रिस्त पेद्रूक म्हणा लागलो सिमांव सुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे सिमांव सुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे आज तोच स्वामी जेजू क्रिस्त आपलो मोग आमाचो मेस्तांक दिता म्हज्या भावा हांव तुजो मोग करता म्हज्या भयणी हांव तुजो मोग करता चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळ हांवें भोगोंक ना असलो अपारमेत मोग आमचे दोळे आमी धांपया काळजांत सोम्याचो मोग आमी भोगया तोंडांत उतरांत आमी म्हणटा आसतना चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळ हांवें भोगोंक ना पळय सोम्या तुजो मोग आमी नियाळ करना जेजू सदांच तूं आमचो मोग करताय जेजू सदांच आमकां धैर्य दिताय जेजू हे दोळ भुरग्यांत हांवें तो मोग हांवें नियाळ करूं ना जेजू पडलेल्या वेळार तूं म्हाका उठयताय जेजू एकसुरपणांत म्हाका धैर्य दिताय जेजू बेजारपणांत निरासपणांत म्हजे सुवेर रावताय जेजू वय जेजू तुजो मोग हांवें केदींच हांवें चिंतूंक नासलेलो जेजू इतलो व्हडलो तूं म्हाजो मोग करताय उंचायेक मेळनासलो जेजूचो अभरमीत मोग वय म्हज्या भावा भयणी
सबारबोडी आमच्या कुटुंबात जिवितांत आमी जियेत आसतना थंयच दया माया ना. एकामेका आमी पुरपुरता, एकामेका आमी पातकाक आमी कारण जाता. पूण आमी सबारबोटी सोम्याच्या दये खातीर आमी आशेता. सोमी म्हजो मोग करून दी म्हणून आमी आशेता. आनी ती दयाळाय आमी सोदून आमी मुखार वेता. आज तीच दयाळाय दिता सोमी जेजू क्रिस्त. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळाय भोगूंक ना असली दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळावे भोगूंक ना असली दया माया. तुझी दया माया आम्ही नियाळ नसता. तीच दया माया आम्ही नियाळ करना समजेस. असली दया माया. समय तुवेंच सांगलाय कष्ट दिल्याने आणि वसन वोवितल्यानो म्हजे सरशी या आणि हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजे तावन तुम्ही शिका कित्याक हांव कालत्या काळज आसो. वय सुम्या त्याच दयाळायेन आम्हा सुमेस्ता राग जेजू, आम्हा सुमेस्ता पळय जेजू. येसूची दया माया. वय मोगाळ भावा भयणीनो, आमी सबार पोटी पातकाच्या बंधनांत आमी बांदून आसा. सैतानाच्या बळांतच आमी शिरकोन ताच्याच पासांत आमी आसा. केदोळ एक पोटी म्हाका एक सोडवण मेळटा, केदोळ एक पोटी म्हाका सुडका मेळटा म्हणून आमी चिंतून आसा. सबार जाणां आमी सबार दुखांत आमी आसा, पिडेशिणेंत आमी आसता, कश्टांत आमी आसता. आनी सबार पोटी आमी चिंता सैतानाच्या पासांतच आमी आसा. ताणें म्हाका माट मंत्र केला थेस्सांत आमी चिंतून आसा. तर आम्हा सुमेस्ता सुडका दिवचो जेजू क्रिस्त हांगसर आसा. आम्हा सुमेस्ता सोडवण बसोवचो जेजू क्रिस्त हांगसर ह्या पवित्र सक्रामेंतान तो करचो आसा. सबार पोटी सोम्यान दिवची ती सुडका, सोम्यान दिवची ती सोडवण आमी चिंती नासतना, आमी वर्णी नासतना आमी आमच्याच खोशे प्रमाणे आमी जियेता. तर आज तोच सोमी म्हाका आनी तुका आपयता. येया म्हज्या भावा, येया म्हज्या भयणी, हांव तुका सुडका दिता, हांव तुका सोडवण दिता. तूं म्हजोच, तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान सलशी जाल्यार तें उदक तुका बुडोवंक शकचें ना. तूं उज्यांतल्यान सलशी जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करचो ना. कित्याक तूं म्हजोच. थस स्वामी जेजू क्रिस्त म्हाका दिता सुडका आनी सडवण. तर गावया, चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळ हांवें भोगूंक ना असली सुडका सडवण. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळ हांवें भोगूंक ना असली सुडका सडवण. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळ हांवें भोगूंक ना असली सुडका सडवण. जेजूची सुडका सडवण. सुम्या जेजू हांगासर आयल्या हरिकल्यांक तूं सुडका दी जेजू. तूं तांकां सोडवण दी जेजू. पिडेंत हांव तांकां सोडवण दी जेजू. कश्टांत हांव तांकां सोडवण दी जेजू. बेजारपणांत हांव सोडवण दीस पळय जेजू. एकसुरपणांत हांव तांकां सोडवण दी जेजू. परत मोगाळ भाव भयणीनो, एक घडीभर सोम्याक आमी पळयत रावया. शांती समाधान दिवचो जेजू क्रिस्त. आम्हा समेस्तांचो मोग करचो जेजू क्रिस्त. आम्हा समेस्तांक अरियेका बंदडेता हांव सुडका दिवचो जेजू क्रिस्त. आमकां आपली दयाळाय आनी मोवाळाय दाखोवचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रामेंता काल. तर सकड आमी दिंबयेर पडया. आमचे जिवीतच सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जे कोणाक दिंबयेर पडोवंक जाता ह्या घडी एक घडी बरो आमी दिंबयेर आमी पडया. सोम्याची दया माया आमी मागया. सोम्या थावन आमी सोडवण आमी मागया. सोम्या थावन आमकां सुडका आमी मागया. सोम्या थावन जिवीत आमी मागया. सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत सकडच आसा. म्हज्या जिवितांत पयशे आसात, दुडू आसा, आश्टपदीक आसा, कुठाम आसा, सकडच आसा. पूण म्हज्या जिवितांत शांती समाधान ना जेजू. म्हज्या जिवितांत सकडच तुवें दिलां जेजू. जाल्यार म्हज्या जिवितांत एक सुरपण हांव बघून आसा जेजू. म्हज्या जिवितांत तुवें सकडच बरें केलां जेजू. जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव
एकसुरपण आमची येता कस्तान आमची येता जेजू पिडेशिडेन वळू वळता जेजू सबार बोटी हांव तुका सवालां करता जेजू सबार बोटी हांव तुका सवालां करन तुजे मोगात हांव पयस वेता जेजू म्हज्या जिवितांत कित्याक हे कश्ट म्हज्या जिवितांत कित्याक हे निराशपण म्हज्या कुटुंबांत कित्याक ही देसवाटाई म्हज्या जिवितांत कित्याक ना शांती समाधान सोम्या जेजू कितल्या जाणांची दुकान तुवें पुसली जेजू त्या दिसा 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाच्या पिड्यांत ओळवळची ती स्त्री आपल्या जिवितांत भोगलेले ते कश्ट आपल्या जिवितांत भोगलेले ते सगळे जिवीत तुझ्या पाया तळ्यात ती घेऊन आयली जेजू 12 वर्सांत हांव ती ओळवळली जेजू हांव जेजूच्या आंग वस्तुराक आपडल्यार पुरो हांव बरी जातलें म्हणून त्या पातयेन ती आयली जेजू आनी ती बरी जाली आज मोगळा जेजू त्याच पातयेनी म्हजी भाव भयणी हांगासर आयल्यांत तुजेर पातयेनी दवरून तुजेर बरोवसो दवरून तुजेर तांची सगळीच आशा दवरून ती हांगासर आयल्यान जेजू जेजूक हांव भेटल्यार पुरो जेजूक हांव मेळ्ळ्यार पुरो जेजू सगळे हांवें एक आराधन केल्यार सोप पुरो खंडीसान हांव बरी जातली हांव बरो जातलो म्हणल्यार त्या पातयेन ती हांगासर आयल्यांत तर जेजू ह्या म्हज्या भाव भयणीक हांव तुका ह्या घडये समर्पण दिता एक गीत गायत आसतना जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या म्हणटा आसतना आमचे सगळ्यांच जिवीत आसा तशें सोम्याक आमी सांगया तस्सो म्हाका तुका आपयता पिडेशिणेंत आसलेल्यांक आपयता कश्टान वरांत आसलेल्यांक आपयता निराशपणांत आसलेल्यांक आपयता बेजारांत आसलेल्यांक आपयता नस्तांत आसलेल्यांक आपयता विविध समस्येक वळख जाल्ल्यांक तो आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू म्हज्या जेजू मोगळा इश्टा मोगळा राया आयच्या दिसा तुझे सवे या देव तेंपलाक आराधन करूंक आयलेल्या ह्या हरियेक म्हज्या भाव भयणीक तूं आपय जेजू तांचे जिवीत तूं पळय जेजू तांचे तूं दुखां तूं पुसून काड जेजू तांचे कुटाम तूं आशिर्वादीत कर जेजू तांचे तेच सामा तूं घे जेजू हरियेकल्यांक तूं रित्या हातांनी आईच्या दिसा पाटी धाडी नाका जेजू बेसांव दिवन तूं तांकां पाटी धाड जेजू आमची पुस्ता जेजू म्हज्या सोम्या म्हज्या राया हांगासर आसलेले म्हजे भाव भयणी हरियेकली तांची सर त्या हांव तुका समर्पण दिवन आसात तांची सर मागणी तुका समर्पण दिवन आसात तर मोगळा जेजू हरियेकल्यांक तूं आपय हरियेकल्यांक तूं आपोड हरियेकल्यांक तूं सत्यान बर हरियेकल्यांक तूं आशिर्वाद कर आमी हरियेकली बरी सावन आगतान वेचे बरी पळय जेजू लो दिल्यारी दक्षिण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता काबिनीनो सोम्याचें बेसांव जोडूंक वेच्या पयलें परत एक घडी बरो आमची दिश्ट त्या सोम्याचेर पांकोवया ह्या घडी आमची त्याच सामा आमी सोम्याक समर्पण दिवया
कितें मागणें हांव घेवन हांगासर सुम्याच्या पांया तळा आयलां. कितें तेंच हांव घेवन हांगासर आयलां. म्हज्याच खातीर, म्हज्याच कुटुंबा खातीर, म्हज्या भुरग्यां बाळां खातीर. सबार जाणां सबार त्या समाधान हर एक बुधवार हांगासर येतात. सोमी आमकां आपडटा, सोमी आमकां गूण करता म्हणून. खंडीत जावन आमच्या भुरग्यां बाळांक तो आशिर्वादीत करून दी. आमच्या कुटुंबांतले सर्व समस्या पयस करून दी. सोमी एकलोच जाणा, खंयच्या कश्टांत आमी आसा, खंयच्या समस्यांत आमी आसा. तळे आमी दामपिया सर्व त्या समा ह्या घडये समर्पण दिवन. सोम्या जेजू, ह्या घडये ह्या म्हज्या भाव भयणीन हाडलेली ती सर्व त्या समा, सर्व मागणी हांव तुज्या पांया तळा समर्पण दितां जेजू. सोम्या तुवेंच सांगलाय माथेवाच्या शिबोर्तान 7व्या अध्याय 7व्या वळींत, मागा आनी तुमी घेतलेल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडी आनी तुमकां उक्तें जातलें. त्याच पातयेन आमी हांगासर मागतां जेजू. त्याच पातयेन ह्या म्हज्या भाव भयणी खातीर हांव मागतां जेजू. त्याच पातयेन ह्या म्हज्या भाव भयणींच्या सर्व त्या समा तो स्विकार कर म्हणून आमी मागतां जेजू. हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक तूं बरें करून जाणा आसाय जेजू. हर एकल्याची मागणी तूं बरें करून जाणा आसाय जेजू. जें कितें ही म्हजी भाव भयणी हांगासर खंयच्या इराद्या पासून ती मागतात तें तूं जाणा आसाय जेजू. तर जेजू तुज्याच आशिर्वादान तूं हर एकल्यांक तूं बरो, तुज्याच कुरपे बेस्सवांनी तूं आमा सुमेस्तां बरो. आमची जिणी पावन कर, आमची जिणी नंदन कर. आयक म्हजें मागणें म्हळ्यार गीत आमी गायता आसतना सर्व आमचे त्या समा सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमची त्या समा, आमची मागणी, आमची सर्व त्या समा सोम्याच्या पांया तळा. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळी स्तोंदे मागा आयच्या दिसा. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळी स्तोंदे मागा आयच्या दिसा. तर ह्या घडी स्वामी जेजू क्रिस्त आपले दैवीक आशिर्वाद म्हाका आनी तुका दिता. ते आशिर्वाद घेवंक आमी फुडें सरया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नामान करोया. पूर्वेल्या त्या रूपा मधला नव्यो रिती आदार्या. सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्यांक पावार्ताचे बोल दिव्या. जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सासना सासना एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिटाक समाजमी नावाडटा. प्रार्थया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी बोगीसर को. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
Hevon Padre Pio Papa, प्रकाशवरीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासत महाग बापा, सलच्याक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्व सोडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेम सदा खुर्साचो कुरो सोडलोय. भाग्यवान Padre Pio Papa, प्रकाशवरीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासत महाग बापा, सलच्याक आमी देखीन तुझ्या Cristaचे कष्टे कुडीर वागोवन देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान Padre Pio Papa, प्रकाशवरीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासत महाग बापा, सलच्याक आमी देखीन तुझ्या. सांपियो आमा बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापोजीन याजक पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशेष तरांनी वांटेले जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतेन कितें हांवें आत्रेकान मागतां ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात, सदां आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. हाबळे हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळशें कर. आमच्या कुटुंबा बसत मागया. आमच्या कुटुंबां सदां शांती समाधान संतोष माय मोग एकवट प्रतिमोग राज संवदी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पथकां बोगस आनी आमकां तळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे संगतास रे आमी तेतून सदैव आनी सदैव फॉल जेकुस्टेंचे देवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपाती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नांवी मागता तें म्हाका फावो कर. विशेषीन विविध पिडेशीन वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया. कश्टांत असलेल्यांक, पिडेशिरेंत असलेल्यांक जेजू आपल्या दयाळायेन, आपल्या मोवाळायेन आमची पातकां बोगसून आमकां नितळ करून दी. सर पिडेशिरेंतलें आमा समेस्तांक गूण करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां तळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे संगतास रे आमी तेतून सदैव आनी सदैव फॉल जेकुस्टेंचे देवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदस हांव तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसारांत पूण म्हजीं उतरां सराशिनान. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा.
एक कडे बरो आमच्या सर्व गरजां पासून आमी मागया आज हांगासर नोवेनाक हजर जाल्ल्या एकल्यांची त्याच सवा आमी सोमयाक समर्पण दिवया. सांपाद्रे पियो मुखांत्र देव आम्हा सोमेश्टांक आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. सो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले तुझे संगता श्रेम तेतून सदैव आनी सदैव फॉल कुस्टेंजेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र कळसा तुझे रावपात येता. हे जेजूच्या पवित्र कळसा कश्टांतल्यान थंय दया रावचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकोळ दाखय. तुझी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळसा मारिपात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणये काकोळ तुजे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी मारता आनी परदेशेची बाळकां ह्या दुखाच्या पडनुसार आस्कासन आमी तुका दान करता. तो आमचे कये हे तुजे काकू तुजे दोळे आमचेर पडटे आनी ह्या परदेशा उपरांत तुका सदैव फळ जेचो आमकां दाखय. हे दाळे हे मोगाळे हे दुलोभी आमकां रे मरिये. सांजूचे जेजूच्या पोसक्या बापा विनंती कर सांपियो सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांपियो आवय बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या सांपियो कश्टान वरान तिरास्तान सांबाळल्या सांपियो फ्रांसीस आसीच्या पाटला उदरा सांपियो कापोजीन वर्दीच्या अलंकारा सांपियो समयाच्या पाशवाच्या गायांनी नेटयल्ल्या सांपियो युकरिस्त भक्तीन भरलेल्या सांपियो कुमसराच्या सक्रामेता मुखान बापाची काकोळतो दाखयल्ल्या सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा सांपियो मागण्यान तिरास्तान सांबाळल्या सांपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्म्याच्या बाचवे खातीर वावुरल्या सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा सांपियो गरजेबंदान तक्षण पावच्या सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा सांपियो आमा समेस्तंच्या आदारा सांपियो आमा बसोत विनंती कर. प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयेक आपोणे दिवन विविध कृपेतेनी आनी बरलोय आनी भगवंत फ्रांसीस आसीसाच्या शतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासायन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुजे कृपे देणे आनी बर म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तकले बागोवन सोम्याचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सर्वेस पुरा मोगाच्या रसनारा भेटयता बलिदान. सर्वेस पुरा कृपेच्या सागुरा मानून घे आराधना. विविध कुटुंबांत धावून विविधतेनी घेवन आवारतान एकवटल्या काळजा मोहीक जावन मौनानी आराधून सोम्या तुका वंदिता. सर्वेस पुरा मोगाच्या रसनारा भेटयता बलिदान. सर्वेस पुरा मोगाच्या जागोरा
मानून घे आराधना. भाव भयणीनो, सांपाद्रे पियोच्या नोवेनाच्या ह्या मिसाक आमी हजर जाल्या. तर सांपाद्रे पियो आमा बसून मागून दी, आमा बसून विनंती करून दी म्हणून आमी ह्या विशेष मिसाच्या वेळार आमी मागया. हे मिसाची इरादे हे परी आसात. दैवी काकुळतेक अर्गांव जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता फ्रांसीस फेर्नांडीस, अंतरलेल्या जेकब डिसोजा आनी मेरी डिसोजा हांचे बसून मीस भेटयता. विक्टर आल्बर्ट डिसोजा, अंतरलेल्या अबंडायस गोवियस हांचे बसून मीस भेटयता. विन्सेंट डिसोजा, अर्गां मीस सावन भेटयता विन्सेंट डिसोजा. सांपियोक अर्गां सावन मीस भेटयता नथानायल आनी कुठाम, अंतरलेल्या एरिक कुठिन्ना हांचे बसून मीस भेटयता मेलोरिया आनी मेलरॉय. सांपाद्रे पियोक अर्गां सावन मीस भेटयता मेल्विन आनी अनिथा. अंतरलेल्या रिचर्ड फेलिक्स पिंटो हांचे बसून मीस भेटयता लविना. अंतरलेल्या जेकब कोर्डा हांचे बसून मीस भेटयता विल्मा फेर्नांडीस. अर्गां मीस सावन भेटयता रोसे डिसोजा. अर्गां मीस सावन भेटयता फ्रेनिटा फेर्नांडीस. अर्गां मीस सावन आपल्या जल्मा दिसा मारिया रिना डिसोजा हाच्या जल्मा दिसा देवाक अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता फेल्सी डायस. मारिया रिना डिसोजाक आमी जल्म दिवसाचे शुभाशय पठयता. ताचे बसून आमी मागता. तशेंच आमच्या समेस्त त्या सांबासत बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवे. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, आधुनीक काळाचो भोव प्रख्यात सांत जावन आसा सांपाद्री पिये. सबार पिडेस्तांचो तो पात्रोण सांत जावन आसा आनी आधुनीक काळार आमच्याच काळार जियेल्लो तो सांत जावन आसा. आनी ताच्या मनाक हे अर्गां मीस नोवेनाचें मीस आमी भेटयत आसतना खंडीत जावन कशें पाद्रे पियोन देवाचेर संपूर्ण भक्त आनी पातयेनी दवरली की तशेंच आमी अरियेकली त्याच भक्तीन आनी पातयेन आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना नोवेनांत आमी भाग घेत आसतना पाद्रे पियो मुखांतर देव आमा समेस्तांक ताच्या कुरपे बेसांवांनी भरता, आशिर्वादीत करता. आमकां कोणाकच तो तिरस्कार करना. आमची कोणाचीच मागणी तो देगेक दवरना. भगार भक्तीन आनी पातयेन देवा मुखार आज आमी हजर जात आसतना हे भक्तीन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना भक्तीन हे नोवेनाचें मीस आमी आचारतना देव आमा समेस्तांक आशिर्वादीत करून दी, कुरपे बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमी ह्या घडये मागया. एक घडी भर मावून रावून आमचे अस्कतकायेचो आनी उणेपणाचो आमी उगडास काडया. आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बगेवन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुवेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सुमिया काकळूत कर, सुमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सुमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थया. सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, तुजे दैवीक कृपेन तुज्या याचका सांपियोक तुज्या पुताच्या पाशावाच्या घायांनी नेठवण ताच्या कुर्साच्या मिस्तरांत भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावाद्वारी तुज्या अगणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक
आनी संतोषान तुजे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, इस्रायल भरपूर फळ दिवपी समृद्ध दाखवल. जितलीं चड ताची फळां वाडलीं तितल्यो चड वेदी ताणें बांदल्यो. जितल्यो चड ताचो देश ग्रेस्त जालो तितले चड पुजे कांबे ताणें उबारले. तांचें काळीज कपटी, आपल्या अपराधाचें परीकपण आतां तांणी दिवचें पडटलें. सर्वेस्परस तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पुजा कांब्यांचो नाश करतलो. तेन्ना ती म्हणटलीं, आमकां राय ना, कित्याक आमी सर्वेस्पराची भिरांत धरूंक ना. पूण रायाच्यान आमचे पासून कितें करूंक जाता? समारियाचो नाश जातलो, ताचो राय उदकाचेर उपेताले सवळे सारको. आवेनाच्या उंच पुजे स्थानांचो, इस्रायलाच्या पातकाचो नाश जातलो. वेदीचेर कांटे कुंटे वाडटले. तेन्ना ती पर्वताक म्हणटलीं, आमकां लिपया, आनी दोंगराक म्हणटलीं, आमचेर पडा. तुमी तुमचे पासत प्रामाणीकपण वोंपा आनी विश्वासी मोगाचें पीक काडा. तुमची पाड पडलेली भुंय नांगारा, कित्याक सर्वेस्परान तुमचेर प्रामाणीकपणाचो पावस घालीसर तुमी ताका सोदूंक जाय तो वेळ हो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. दीस रात सर्वेस्पोराचे मुकामळ सोदा. दीस रात सर्वेस्पोराचे मुकामळ सोदा. सर्वेस्पोराक गितां गाया ताची होगली कुसारा. ताची सर महत् कार्यां वर्णिया. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा. सर्वेस्पोराक सतल्यांची काळजां संतोष बरीच जावं. दीस रात सर्वेस्पोराचे मुकामळ सोदा. सर्वेस्पोराच्यो आनी ताच्या घराण्याच्यो आसरो घेया. दीस राताचे मुकामळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या झर्या विचमिताचो उडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोती खाडा. दीस रात सर्वेस्पोराचे मुकामळ सोदा. ताच्या चक्रा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळांनो. ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पोर म्हणटा, तो आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्या संवसारार चलता. दीस रात सर्वेस्पोराचे मुकामळ सोदा. दीस रात सर्वेस्पोराचे मुकामळ सोदा. Alleluia, Alleluia.
देवाचे रास लागी पावला, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सवय असो, तुमचे सवे आसो, मातेवा बरमने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी जेवसा धांवडोवचो आनी सर्व रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हे. पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाऊ आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोबू आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमियो, थॉमस आनी सुंकागार माथेव, अल्फेवाचो पूत जाकोबू आनी तद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक गथान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडलें, अन्य जातीच्या गांवांत व्हरतात त्यो वांटो धरिनाकात आनी समार्य घरांच्या शेरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या मदें वसा, वेतना सर्गींचें राज लागीं पावला म्हणून संदेश प्रसरीत वसा. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त देई म्हज्या मोगाळ भावांनी आनी भयणीनो, आमी आज वेवहारीक संवसारांत आमी आसा. सर्व वेवहार ह्या संवसारांत जावनूच आसा, विविध रितींचे वेवहार जावनूच आसात. जावचे मदीं आमच्या मदीं आमी थोडो वेवहार करता. तशेंच समाजान आमी पळयता स्टार्टअप वा तांच्योच कंपनी वा तांचेच इंडस्ट्री दोन सबार वेवहार संवसारार जावनूच आसा. आनी हो वेवहार प्रगती अंतर पावचे जाल्यार, प्रगती जाय जाल्यार वा वेवहारांत वृद्धी जायचे जाल्यार थंयसर सबार संगती आमी उडास दवरूंक आसा. कशें आमचें बिझनेस आमी मुखारसून व्हरूंक आसा, कशें आमचें बिझनेस आमी हेरांक कळीत करूंक आसा, आमी तें प्रोड्यूस करचें प्रॉडक्ट कशें हेरांक कळीत करचें, ह्या विशयांत आमी सबार आमी वेव्हारांत असलेलीं ती चिंतूनच आसतात. कित्याक आमी वेव्हार करचें केवळ आमकां मात्र न्ही, जें आमी कितें करता तें हेरां खातीर, आनी जें हांव कितें करता हेरांक कळाचें आनी तांणी हेरांनी येवन म्हजें प्रॉडक्ट हांवें कितें करता तें काणून घेयचें. देखूनच आज कितें करतात, आज हर एक बिझनेसमॅन वा हर एक प्रॉडक्ट संवसारांत एक भद्र स्नान घेयचें जाल्यार थंयसर एम्बेसिडरांक यूज करनासात. आनी ते एम्बेसिडर्स कोण जावं फिल्म स्टार वा स्पोर्ट्स स्टार्स वा प्रमुख राजकीय व्यक्ती जावन आसात. तुमी सबार एडवर्टायजमेंट पळोवनूच आसात. आनी ती एडवर्टायजान कितें जावन आसा, हेंच जावन आसा. दाखल्याक दिवचें जाल्यार थंयसर फिल्म एक्टर उपेंद्र आसा, कितें पॅरागॉन स्लिपरा विशयांत तो दाखोवनूच आसा. थंयसर सचिन तेंडुलकर आसा, तो MRF टायरा विशयांत सांगूनच आसा. अशें सबार आमी एडवर्टायज आमी पळयता. तांचें काम इतलेंच त्या प्रॉडक्टा विशयांत सांगचें आनी प्रॉडक्टा मुखांतर तें सगळ्यांक कळीत जावचें आनी अशें तें वेव्हार वृद्धी जायचें आनी वेव्हाराची प्रगती जायचें. आनी ते एम्बेसिडर्स तांणी काम करचें तांच्या पासूनच पयशां खातीर आनी तांच्या नांवा खातीर, हेरां खातीर न्हय. खंयसर पयशे मेळटात त्या प्रॉडक्ट ते एडवर्टायज करतात. मोगळ भावन भयणो, हें हांवें दृश्यांत कित्याक दिलें की म्हळ्यार आयची आमी शुभ वार्ता आमी पळयत आसतना जेजू आपल्या सर्गींच्या रासा विशयांत तो कळीत करता. सर्गींचें राज कितें गे म्हणून, सर्गींचें राज कितें गे म्हणून सांगचे खातीर कितें करता तें मुखारसून वचाचंय. आमी जुआंवच्या शुभ वार्ता 3ऱ्या अध्यायांत 16व्या वळीन आमी वाचता. देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता ह्या संवसारी ओपून दिलो, संवसाराची झडती करच्या न्हय, संवसाराची नीत करच्या न्हय, बघा तुजी आनी म्हजी सडवण करच्या खातीर. आनी देवाचें तें एक योजन जावन आसलेलें. जेजू ख्रिस्त मुखांतर देवाचें नांव कळीत जायचें आनी देवाचो मोग काकूळट आनी मैपास सगळ्या संवसाराक कळीत जायचें म्हणून. आनी जेजू ख्रिस्त हे देवाचें मिसांव घेवन तो हांगासर येता आनी देवाचें मिसांव तो जारी करता.
आमी जाणा आसां लुकाच्या शुभवार्त्यान 4थ्या अध्यायान आमी वाचतां जेजू क्रिस्त म्हणटा दुबळ्या धाकट्यांक दया दाखोवच्या खातीर हांव ह्या संवसारांत आयलां, बंधनांत आसल्यार सुटका दिवच्या खातीर हांव ह्या संवसारांत आयलां. आनी तेच तुजें काम तेंच जावन आसलेलें. आनी तें काम मुखार वचून वचच्या खातीर जेजू कांय व्हडले त्यो एम्बेसिडर्स चूज करना, ते व्हडल्या व्यक्तींक तो चूज करना, पूण तो विंसवणी करता कोणाक? समाजांत तिरस केल्ल्या त्या व्यक्तींक तो विंचता. समाजांत ते भोव ल्हान व्यक्ती तांच्या मुखांतर जेजू आपणाचे मिसांव काम मुखारसून व्हरूंक तो फुडें सरता. पेद्रू, सिमा पेद्रू कोण जावन आसलो? तो एक पागी जावन आसलेलो. सांग पुरो, ताच्या काळार तो एक भोव व्हडलो व्यक्ती पागी जावन आसलेलो. पूण ह्या पागीक तो विंचता आनी तो सिमा पेद्रू आपणाचे सगळेच बिझनेस सांडून, आपणाची सगळीच वृत्ती सांडून तो जेजूचो पाटलाव तो करता. झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव कितें? तशेंच सुंकागार माथेव समाजान तिरस्कार केल्लो तो व्यक्ती जावन आसा. आनी जुदास इस्कारियोत जेजू जाणा आसलो हो व्यक्ती म्हाका इन्कार करता, हो व्यक्ती म्हाका तिरस्कार करता म्हणून तो जाणा जाल्यार त्या व्यक्तीक तो विंचता. आनी एक ह्या व्यक्ती मुखांत जेजू आपणाचे मिसांव तो जारी करूंक फुडें सरता. आनी हे अपोस्टल 12 जाणांची नांवां आमी हांगासर वाचलें. तांच्या मुखांतर सर्गींचें राज फुडें सरच्या खातीर. आनी जेजूच तांकां एक पदवी दिता. आनी कितें पदवी दिता? वसा सर्गींचें राज तुमी परगट करा. मोगाळ भावान भयणो, आज त्याच सोमयान तुका आनी म्हाका विंचलां, त्याच सोमयान तुका आनी म्हाका आपयलां. आनी कित्या खातीर ताणें आपयलां? जावं पुरो एक यासाक जावन, जावं पुरो एक धर्मीक जावन, जावं पुरो एक कुटुंबाचो बापूय जावन वा कुटुंबाची आवय जावन, जावं पुरो एक शिक्षक जावन वा शिक्षकी जावन, डॉक्टर जावन, कितेंय वृत्ती जावन दी, देवान आमकां हर एकल्यांक विंचलां, हर एकल्यांक आपयलां. आमच्या मुखांतर देवाचो मोग हेरांक कळीत करच्या खातीर, आमच्याच पासून वावरूंक न्ही, बागा दुबळ्या धाकट्यांची दुखां पुसून काडच्या खातीर, बंधनांत असल्यांक सुटका दिवच्या खातीर, निराशपणांत एक्सपणांत असलेल्यांक तांकां एक बुसवण दिवच्या खातीर देवानच आमकां विंचलां, देवानच आमकां आपयलां. तर आमी आमची विंचवणे विशयान आमी चिंता आसतना देवान आमच्या हाती घाल्लें तें काम आमी मुखार सरया. एक बापूय जावन एक व्हडलो बापूय जावया, एक नितीवंत बापूय जावया. कुटुंबान दिल्ली ती जबाबदारी एक बऱ्या तरान ती स्विकार करा. एक आवय जावन एक व्हडली आवय, कुटुंबाक एक देख जावन, कुटुंबाची एक वडील जावन भुरग्यां बाळां मोगान पळोवची ती आवय. एक यासाक जावन कलतो यासाक जावन हेरांच्या गरजान पावचो एक यासाक जावचो, हें जावन आसा आमाचो मेसांचें मिसांव. आनी हें मिसांव जारी करूंक तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां धैर्यान बरोवन दी म्हणून मागया. आमेन. भेटयता बापा बुडोवाय तुका, दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवली. बुडोवाय हाडू तुझे मुखार येता, जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. भेटयता बापा बुडोवाय तुका, दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवली. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्के पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. बापा, तुज्या सेवका सांपियोचो उगडास काडून आमी दानां तुका पेटयता, ती तूं मानून घे. आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता व्हरून पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद वेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तैंचे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या सांता भक्तां सोबे तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यांचो मुकट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणयेद्वारी तूं आमकां आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुजे कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एकाच काळजान गायता Povit, 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 Derbaranțul servesc por tu. Sărganii s-au sărbărat tuja, Îi baba. Un sărghit tu ca tu cace serve sporace navi etata cace un sergi tu cace un sergi tu cace बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरींच्या बान सदस्य ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कररचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवर्त सगट परगटुया तुझ्या खुर्सा आणि पुन्हा जीवन तोडावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सरवंदारा आमची सडवण कर बापा जेजूच्या मोरणाचो आमी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमा समेस्ता जस पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लियो आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींचेर काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडसळीत मोकामोळ पळोवंक आमकां फावो कर आमी सुमेस्तांचेर दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरये देवाच्या मेये सांगाती भगेन दमदतान सर काळी तुका मालवेल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता
त्यास्ते सतय पवित्रत्म्याच्या एकवटान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देवान आमकांय विंचलां, आमकांय ताणें आपयलां, एक निर्दिश्ट मिसांव आमा सोमेश्टांक दिलां. हे निर्दिश्ट मिसांव आमी बऱ्या आतरान सोलोन व्हरूंक जाय असली सर कृपा सोम्याच्या मागण्या मुखांतर आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले पिडेशिरेंतले कश्टान वारांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय सुख समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंद राज्य सुक्रिस्ताचें येणे बरवचनांतले तेले आमा सुमेस्तां जे उदार काकुळतेन सर पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें आतां हांगा जर जमो जाल्यार आमा सुमेस्तां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. समया आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. मोगा सगुर्त जावन भाव भयणीन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. बाबा पळया तुमचो आनी म्हजो मोगाळ इश्ट जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी सर्व सुभागी. तुमचे देवचें म्हाका फावो ना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिवितांत पावोंक. आमेन. म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये सोम्या करता तुजे घरी येवन पावला. दारू गडो लावला तुझे घरी येऊन पावला. काळजा दारू गडो लावला. रास्तू कर्या बेडारा निवास कर मोजा करा. निवास कर मोजा करा. ये मोजा काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. वाटूची पोळे हांव रावला. दर्शन तुझे घेवंक आयला. वाटूची पोळे हांव रावला. रास्तू गया बिडारा निवास कर मोजा करा. निवास कर मोजा करा.
तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालून मागता ये तू सोम्या परता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सस्नेक जिविताच्या कानान तुवें आमकां दोशी केलाय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक, आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावा भयणींच्या सेवेंत जिवान सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो आणि सर्व बोधवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उंड्याचेर आशीर्वाद. हे उंडे दान दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना हे उंड्याचेर देव आशीर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. सोमयाचे नांवी आमचो आदार. सोमया दयेन आयक आमचे मागणे. आमची बाब तुजेशी पावून दी. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगळा जेजू आमचेर तुवें सांपाद्रे पियोच्या विनवणेन वतलेल्या सर्व कुरपेद्यांनी पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजातात आनी मनशांक दोशी करतात. तर या वेळा आमी मागता हांगासर आडलेल्या उंड्यांचेर आनी हे उंडे दान केल्ल्या अर्येकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाई आनी पोशण मेळों. हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर्व पिडा शिडा गूण जावं. हे मागणे आमी भोवतीर बावरतान सांपाद्रे पियोच्या विनवण्यान मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पियो बापा आयल्या तुजे लागी आमच्या तुझी मसत आमच्या सरगरजांनी. आद्रे पियो बापा आयल्या तुजे लागी आमच्या तुझी मसत आमच्या सरगरजांनी. आनंद बरी सांता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा. आनंद बरी सांता पाद्रे पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा. सादी जिणी तुजी जेजू ती मानवाली. पांच गाय जेजून ताचे तुझ्या कुडीर कसले. सादी जिणी तुजी जेजू ती मानवाली. पांच गाय जेजून ताचे तुझ्या कुडीर कसले. आनंद बरी सांता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा. आनंद बरी सांता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. सांपाद्रे पियो आम्हा पसोत विनंती कर. बगे बगे सचे पूर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.